कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। लाडफेच्या श्री सातेरी केळबाई देवस्थानाचो कळस उत्सव वडा भक्तिभावान आणि उमेदीन मनयलो। बिरेस्तारा दनपरां कळसांच्या देवळात आगमन जाले उपरांत लाडफेच्या शिगम्याची सांगता जाली। होळी पुनवे पासून 7व्या दिसाच्यान लाडफेचो कळस उत्सव मनयतात। 2 दीस मनोवपी या उत्सवा वेळार देवीचे कळस लाडफे आणि सोनारबाट वाठारांतल्या घराघरांनी व्हरतात। दर एका घरात भाविक कळसांची भक्तिभावान पूजा करतात आणि देवीचे न्हावण दितात। सातवे दीस आमचो न्हावणाचो दीस। पण पयलीं आमची न्हावणाची कशी वता, घुमटा वाजोवप। घुमटा वाजोवन तो गुलाल सगळ्या देवाक घातलो काय वाजत गाजत तो सगळे पलतडी वयतात। पलतडची जितकी देवळां आहात तांकां सगळ्यांक गुलाल घालून पर आहा थंय देवळा कडेन येतात। देवळा कडेन येयल्या उपरांत जी काय आमची परंपरा पयलीं पासून आहा ती मान जो थारोवपाचो, कित्याक शिगम्याचो ह्या सगळा उठलेलो आसता चावळ तो दिसता मान जेन्ना थारयल्या उपरांत तो चावळ बसल्या उपरांत त्या परंपरे प्रमाणे गांवांत सगळ्या आमची एक परंपरा आहा झुवट घालपाची। प्रत्येक घराक ती झुवट घातली, ते झुवट घालपी झुवट घालून गेले आणि बाकीचे जे 2 मानकरी असतात सातेरीचो आणि केळबायचो ते फुडली विधी करपाक सुरवात करतात। मागीर देवीक जो गुलाल घातलेलो आहा देवाक तो सगळो धुवप, तांकां पुसप, तेज्या उपरांत कळस घातचे पडटात। कळस घातले, कळस दवरले, पुजा केली। पुजा केल्या उपरांत जाल्या उपरांत आमी आमचे जे पवित्र स्थान आसा जी कळसकोण म्हण आहा थंय आमी न्हावणाक वयतू। थंय न्हावण त्या वचान थंय कळस थंय दवरून त्या जो राखणदार म्हण कळसकोण कोण आहा ताका गारायणा घालतो आमी। ताका सांगतो आमी आयज देवी तुज्या ह्या आदिस्थानाचेर येयल्ली आहा दोनूय देवी, तेन्ना तेंचे हयसून परत वाचा आसत तुज्या राखण। तेज्या उपरांत हाडून कळस दवरल्या उपरांत आमी न्हावण घेतो आनी सगळ्या देवांक घालतो। त्या न्हावण जाल्या उपरांत ताका आमी प्रसाद म्हणून देवीक वाडी आसता ती वाडी दाखयल्या उपरांत दनपारच्या कार्यक्रम आमचो सोंपलो। तेज्या उपरांत आमी आतां 3 आमचे कळस जे भायर काडले ते प्रत्येक पयलीं 2 मानकरी आसतात। सातेरीच्या मानकऱ्याच्या थंय पयल्यो वयता, दुसरी केळबायच्या थंयसून ती जाल्या उपरांत मागीर एके लायनीन सुरवात। प्रत्येक घरान कळस वचान प्रत्येक जो आपल्या परीन जी आपल्या सेवा करपाची आहा ती देवीची सेवा करता। इतको टायम जाता मातसो अख्खो गांव भोंवता मातसो सादारण 6 जातात सकाळची। तेज्या उपरांत कळस मंदिरान येता, सोनार भाटान वयता। तेज्या उपरांत सोनार भाटानसून येयल्या उपरांत आमच्या शिमग्या उत्सवाची सांगता जाता। म्हाका कळस कितले असतात? 2 सातेरी आनी केळबाय। म्हणजे एक 2 दीस पण गावातल्या घराघरांनी भोंवता आणि देवळान येतून कळस उत्सवाची सांगता आनी शिमगो सोंपलो। थंय आमचो शिमगो सोंपलो। कळस जशे मंदिरान येयले काय शिमगो आमचो सोंपलो। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।